तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक दिल्ली एनओसी सहकार निबंधकान रद्द केल्ल्यान ही क्रेडीट सोसायटी अडचणीत आयल्या। तातूंत भर म्हटल्यार सोसायटीच्या दिवचलच्या फाट्यान दिल्लो वेपारी परवानो दिवचल पालिकेन फाटी घेतला। पालिकेन तशी नोटीस दिवचल फाट्याच्या दाराचेर लायला। दुसरे वटेन क्रेडीट सोसायटी बंद जातली ह्या भयान खातेधारकांनी पयशे काडपाक बुधवारा गर्दी केल्ली। तिरुमला तिरुपती क्रेडीट सोसायटीच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली। आपणे तांकां नोटीसीत मागिल्ले अहवाल सादर करपाक आनी सगळ्या अटींची पूर्तता करपाक सांगला। ताचे उपरांत सहकार ही सगळी नोटीसी मागिल्ले अहवाल सादर करपाक तांकां सांगला, सगळ्या अटींची पूर्तताय करपाक सांगला आनी त्याच्या उपरांतूच सरकार ह्या विशयाचेर विचार करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। काँग्रेस पक्ष फोंड्याची पोटवेंचणूक लढयतले आनी जिखून लेगीत येतले असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन उक्तायलो। फोंड्या पोटवेंचणुकीची तारीख जाहीर जाले उपरांत युती विशीं स्पश्ट करतले अशें युरी आलेमावान सांगलां। सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाचे मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद रिते आसा। आतां फोंड्या पोटवेंचणूक जाता ताका लागून जायते जाण ही वेंचणूक लडोवपाक तयार जाल्यात। काँग्रेसीन आपली तयारी चालू दवरल्या। काँग्रेस फोंडा पोटवेंचणूक लढयतली आनी जिखून लेगीत येतली असो विश्वास ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन उक्तायलो। पोटवेंचणुकीची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत युती विशीं आमी सांगतले, स्पश्ट करतले अशें तांचें म्हणणें आसा। बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुका विशीं ह्यान पयलीं लेगीत चवकशी केल्ली। आतां 20 वर्साच्या विद्यार्थिनीक मरण आयल्या उपरांत सरकारान परतून सविस्तर अहवाल मागिला। तशेंच ह्या घडणुके विशीं खर कारवाय करतले जिल्लो अधिकारी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करता म्हणून मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बिट्स पिलानी कॅम्पसात ज्या विद्यार्थिनीक आत्महत्या केली ह्या फाटभुंयेर ते उलयताले। बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुका विशीं ह्यान पयलीं लेगीत चवकशी केल्ली आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। त्याच बरोबर आतां 20 वर्साच्या एका बेंगळूरच्या विद्यार्थिनीन ह्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात आत्महत्या केल्यान परतून एकदा ह्या 1.5 वर्सां भितर 6व्या ह्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या बिट्स पिलानीत जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। ह्या फाटभुंयेर ह्या पयलीं लेगीत सरकारान हाचेर चवकशी केल्ली। आतां लेगीत ह्यान फुडें चवकशी केल्ली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष जिल्लो पावंड्याचेर आवाज तुमचो सांगात आमचो जनसंपर्क उपक्रम सुरू करतलो। हाचे वरवीं विधानसभा अधिवेशनात आनी हेर माचयेचेर विचार सादर करपाक नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी प्रश्न मागयल्ले आसात। प्रश्न मागयतले आनी ह्या उपक्रमांतल्यान गांवाक, शाराक आनी गोंयच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर जे कितें म्हत्वाचे मुद्दे आसा ते मांडपाची एक संद मेळटली अशें लोकांक आवाहन आमी केलेलें आसा। आवाज तुमचो सांगात आमचो वरवीं आमी गोंयकारां कडेन थेट संवाद सादपाचो आनी विधानसभा अधिवेशनात तांचो आवाज पावपाचो यत्न करतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलां। ह्या माचये वरवीं तांचे प्रश्न मांडपाचो यत्न आमकां मेळटलो अशें तांचें म्हणणें आसा। दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणे खाला इयत्ता 8वी ते 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ल्या 35 वर्सां मेरेनच्या बेरोजगार तरणाट्यांक 6 म्हयने प्रशिक्षण आनी स्टायफंड दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली। मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो। तशेंच हे प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसतलें। गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 17 केंद्रांनी हे प्रशिक्षण मेळटले अशें फुडें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जे कोण बेकार आसात 8वी ते 10वी मेरेन जांच्यांनी शिक्षण घेतलें पूण तांचे कडेन काम ना, 35 वर्सां मेरेन जे कोण बेरोजगार तरणाटे राज्यांत आसात तांकां 6 म्हयने प्रशिक्षण मेळटलें। हे प्रशिक्षण दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणे खाला मेळटले। ताका लागून बेकार युवकांनी तरणाट्यांनी हाचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केलें। तशेंच हे प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसतलें। जे गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 17 केंद्रांनी उपलब्ध आसतले हे प्रशिक्षण मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली।
पणजे सध्या मांडवी न्हंयत कॅसिनोचेच बांदावळ सगळीकडे पळोवपाक मेळटा। आतां आनी एक नवी कॅसिनो ह्या मांडवी न्हंयत येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सरकाराक बरेच धारेर धरले। ह्या कॅसिनोक लागून आमची न्हंय दूषित जालेली आसा। मुख्यमंत्र्या कडेन हाचेर सारकी जाप ना। कॅसिनो गोंयांतल्यान भायर उडोवपाची गरज आसा अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन ह्या वेळार केली। वेंचणुके वेळार आमदारांनी भाशणां दिली, कॅसिनो मांडवी न्हंयतल्यान पुरायपणान काडटले म्हणून सांगिल्ले। मात सध्या ह्यो कॅसिनो ज्यो आसा ते मांडवी न्हंयत वाडत आसा। तातूंत एका नव्या कॅसिनोची भर आतां मांडवी न्हंयत येवपाची आसा। ताका लागून मांडवी न्हंयचेर आनीक एक संकश्ट कोसळपाचें आसा। हे प्रकल्प फक्त न्हंय दूषित करपाक येतात। आदींच गोंयच्यो न्हंयो 50% दूषित जाला अशें तांचें म्हणणें। न्हंयतले जीव लेगीत दूषित जाला। कॅसिनोचे हे संकश्ट कॅसिनोचे सध्या मांडवी न्हंयत उप्रासला। गोंय हे एक पर्यटन थळ जाल्ल्या कारणात खुबशे देशी विदेशी पर्यटकांचे हांगासर यो वच चालू आसता। मात हालींच अशें दिसून आयलें की पर्यटकांक गोंय इतकें भावता की ते बेकायदेशीर रितीन गोंयांत आपलो राबितो करपाक मातूय भियेनात। पेडणेच्या कोरगांव वाठारांत एक बंगाली नागरीक बेकायदेशीर रितीन रावताली असो प्रकार उक्ताडार आयलो। थंयच्यान थळाव्यांनी पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी बेगोबेग चवकशी करून दुबावीत आरोप्याचेर कारवाय करून ताका 31 जानेवारी 2026 दिसाच्या मध्यान राती सुमार 12 वरांचेर ही अटक केलेली आसा। मजगती दुबाविताक न्यायालयात 15 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त लेगीत सुनायल्ली आसा। पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या वेळार आधार कार्ड शिवाय दुसरे पुरावे मागोवचे, जांकां लागून फुडाराक कोणाकूय असो त्रास जावचो ना म्हणून पुलिसांनी आवाहन केलां। राज्यात जायत्या वाठारांनी रानवटी जनावरां लोकवस्तीत पावपाच्यो घडणुको वाडत आसा। उदरगतीच्या नांवान राज्यात कांय वाठारांतलीं झाडां कापप, दोंगर नश्ट करप अश्यो घडणुको घडिल्ल्यान ही रानटी जनावरां जी आसा ती लोकवस्तीत येवपाक लागिल्ली आसा। रानां नश्ट जाली जाल्यार रानवटी जनावरां रावतली खंय हाकाच लागून ती लोकवस्तीत पावता आसुये अशें कांय आतां प्राणी मित्र सांगपाक लागला। 2 दिसां पयलीं फोंड्या शारांतल्या सपना पार्क वाठारांत 2 गव्वे रातच्या वेळार पासयो मारता आसतना दिश्टी पडले। ह्यान पयलीं लेगीत ह्या वाठारांत गव्यांनी लोकवस्तीत घुसून लोकांच्यो बागायती नश्ट केल्ल्याचें ह्या थळाव्या लोकांनी सांगिल्लें। ह्या गव्यांच्या हल्ल्यांत कांय जाणांक दुखापतूय जालेली आसा अशें कांय थळावे सांगतात। आतां दिवचले पिळगांवच्या सारमानस वाठारांत दिसा उजवाडा भर लोकवस्ती कडेन गव्वो भोंवता आसतना हो दिश्टी पडलो, जाका लागून सध्या लोकां मदीं भिरांत पातळिल्ली आसा। वास्को नुस्तें मार्केटांत फळां विक्रेते फळां विकतात। नुस्तें मार्केटा कुशीक फळां विकिल्ल्यान धार्मीक कार्यावळीं खातीर लागपी फळां लोक घेवपाक येनात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें। तेन्ना आमकां नुस्तें मार्केटा सावन पयस दवरून भाजयेच्या मार्केटांत स्थलांतरीत करचें अशी मागणी फळां विक्रेत्यांनी केलेली आसा। वास्को नुस्तें मार्केटांत फळां विक्रेते हे फळां विकतात। नुस्त्याच्या कुशीकूच फळां विकिल्ल्यान धार्मीक कार्यावळी वेळार लोक जे आसात ते हे फळां घेवपाक नुस्तें मार्केटांत येनात। ताका लागून ह्या थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा की आमकां फळांच्या मार्केटांत स्थलांतरीत करचें किंवा वेगळी सुवात दिवची, जेणे करून ह्या नुस्त्याची अशुद्धता आसा ती ह्या फळांक लागची न्हय आनी धार्मीक कार्यावळी खातीर जे फळां घेवपाक येतात तांकां खंयचोच प्रश्न उप्रासचो न्हय। गोंयांतल्या सैम मोग्यांक आनी सुकणी मोग्यांक एक खाशेली आपोवणें दिलेलें आसा गोंयच्या रान खात्यान। वाळपय सत्तरी वाठारांत 9वे गोंय सुकणी महोत्सव फेब्रुवारीच्या 6 ते 8 तारखेमेरेन घडोवन हाडिल्ले आसा। ह्या 3 दिसांत ह्या महोत्सवात दुर्मीळ आनी रंगीत सुकणी पळोवपाची संद सैम मोग्यांक मेळटली। सैमाच्या भोंवडेचो अणभव घेवपाची आनी जायत्या रोमांचक कार्यावळींचो आस्पाव ह्या कार्यावळींत आसा अशी म्हायती रान संरक्षक अनिकेत कुमारान दिलेली आसा। तशेंच सैम मोगींनी ह्या महोत्सवात व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे असो उलो तांच्यांनी ह्या वेळार मारिल्लो आसा।
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजापर्यंत प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. गोंय पुलिसांच्या ड्रग्साचेर झिरो टॉलरन्स धोरणाखाला काणकोण पुलिसांनी व्हड कारवाय करून एकल्याक रंगे हात धरून सुमार 5,25,000 रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केले. देवबाग फुटबॉल मैदानाचेर आनी आगोंद ह्या दोन सुवातींचेर पुलिसांनी दोगांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोपांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणाचेर काणकोण पुलिसांनी देवबाग फुटबॉल मैदान वाठारात ड्रग्साचेर नियोजीत धाड घातली. हे कारवायेत बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स व्हरतना एका मनशाक पुलिसांनी रंगे हात धरलो. आरोपी कडल्यान जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे मोल जे आसा ते सुमार 5,25,200 रुपया इतले आसा. दुबावीत गाडयेंतल्यान गिरायका कडेन ड्रग्स व्हरतालो असो दुबाव पुलिसांक आशिल्लो. ड्रग्साचे संबंदीत गाडी लेगीत पुलिसांनी जप्त केली. ह्या प्रकरणात आनीक कितले जाण आसा ते सोदून काडपा खातीर फुडलो सोद चालू आसा. जीएमसीत उपचारा खातीर लोकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा. प्रत्येक ओपीडीच्या भायर लोकांच्यो व्हडल्यो लायनी दिसपट्ट्यो वाडत आशिल्ल्यान लोकांचो होच भायर जो आसा तो हो भार आनी लायनी कमी करपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान आतां ऑनलायन ओपीडी अपॉयंटमेंट बुकींग करपाची सुविधा चालू केल्या. ह्या उपक्रमाक लागून दुयेंतीं खातीर भलायकी सेवा चड सुरळीत, बेगीन आनी उपयोगी थारतली. ह्या उपक्रमांत मेडिसीन, सर्जरी, स्कीन एंड ऑर्थोपॅडिक्स ओपीडी खातीर लागपी लांब लायनी उणी करपा खातीर, तेच बरोबर दुयेंतींक हॉस्पिटल भेटीची येवजण सहजतायेन करपाक मेळटली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिली. मंगळारा सांजे वेळार ठाणे पंचायत वाठारांतल्या हिवरे खुर्द 70 हांगसर पार्वती सावंत हांच्या एका ल्हानशा खोपीक अचकीत उजो लागिल्लो आनी ताका लागून खोप तशेंच ह्या घरांतलें सामान लासून गोबड जालें. सुमार 3 लाख रुपया लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हे संबंदी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पार्वती सावंत आनी तिचे 2 जाण पूत महादेव सावंत आनी रामनाथ हांचे वांगडा ती खोपीन राबितो करताली. तांचें घर पोरणें आशिल्ल्यान तांचे मुखार नवें घर बांदपाचें बांदकाम चालू आशिल्लें. देखून तात्पुरत्या राबित्या खातीर तयार केल्ले ह्या खोपीत
उजो लागलो. ह्या खोपीक लागून घरांतल्या गरजेच्या वस्तूंचे लासून गोबड जालेले आसा. मंगळारा सांजे वेळार नवें घर बांदपाचें काम चालू आशिल्ल्यान कुटुंब कामांत व्यस्त आशिल्ले. सांजेच्या वेळार 5:30 वरांचेर सुमार अचकीत कुडीक हो उजो लागपाचो प्रकार घडलो. साळ न्हंयचें अस्तित्व सध्या धोक्यात आसा. साळ न्हंयतल्या प्रदुशणाक लागून न्हंय सयत पर्यावरण, शेतां तशेंच उदकांतल्या जिवांक धोको उप्रासला. न्हंयत उद्देगीक वसणुकेंतले घाणयारें उदक, सिवरेजीचें घाणयारें उदक तशेंच प्लास्टीक कोयर उडयतात देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें, प्रदूशण करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. उड्यार वेर्णा सावन साळ न्हंयचो उगम जाता उपरांत ही न्हंय नुवे सुरावरेच्या बेतलांत व्हांवता. सध्या ह्या साळ न्हंयचें चित्र सामकेंच बदल्लां. न्हंय संकश्टांत सापडल्या अशें थळाव्यांचें म्हणलें. प्रक्रिया करून आशिल्ले उद्देगीक वसणुकेंतले घाणयारें उदक, सिवरेजीचें घाणयारें उदक तशेंच हे न्हंयत सोडटात. प्लास्टीक, कोयर आनी ह्या प्रदुशणाक लागून न्हंयक गंभीर धोको उप्रासिल्लो आसा. न्हंयचें अस्तित्व धोक्यांत आसा. न्हंयचें उदक पुराय प्रदुशीत जाल्ल्यान ह्या वाठारांतले पर्यावरण आनी शेतां, भाटां, उदकांतल्या तशेंच उदकांतल्या जिवांक लेगीत धोको उप्राशिल्लो आसा. आडफळे बर्ज दुर्घटना प्रकरणात अपात्र सरपंच रोशन रेडकराक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 14 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला. आडफळे बर्ज क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात कांय दिसां पयलीं रोशन रेडकराक अणजूण पुलिसांनी अटक केल्ली. तांकां 14 दिसांची ही पुलीस बंदखण फर्मायिल्ली आसा. आडफळे बर्ज दुर्घटना प्रकरणात अपात्र सरपंच रोशन रेडकराक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 14 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायिल्ली आसा. आडफळे हांगासर ब्रच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात कांय दिसां पयलीं रोशन रेडकराक अणजूण पुलिसांनी अटक केल्ली. बडतर्फ सरपंच रोशन रेडकार जर हडफड्या बर्ज क्लब प्रकरणात दोशी आसलो जाल्यार ताची मालमत्ता जप्त करून बळी गेल्ल्या 25 जाणांच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय दितले अशी ठाम भुमिका उच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार दिली. तशेंच ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जी आसा ती 24 फेब्रुवारीक जातली. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानी वाठारांत 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. मात ह्या मरणा बाबतींत अजून सत्य अस्पश्ट जावंक ना. ह्या घडणुकांक लागून पुराय गोंयचें नांव इबाड जावपाक लागलां अशें गोंय आपाच्या राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सिद्धेश भगतान सांगलां. देखून संबंदितान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी सिद्धेश भगत हाणें केलेली आसा. बिट्स पिलानीत 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ह्या आत्महत्ये प्रकरणात अजून मेरेन सत्य कितें तें स्पश्ट जावंक ना आनी ह्या घडणुकांक लागून पुराय गोंयचें नांव इबाड जावपाक लागलां अशें गोंय आपाच्या राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सिद्धेश भगतान सांगलां. राज्यांत चोरयांची सध्या धुमाकूळ चालू आसा. 1 फेब्रुवारी दनपारां 1:15 ते 2.5 वरां मजगतीं ताळगांवच्या नागाळे वाठारांतल्या किशोर कुंकळकराच्या घराची दारां आनी जनेलां फोडून एक अनवळखी बायल भितून सरली आनी ह्या घरफोडीत आरोपी बायलेन रोख 50,000 रुपया आनी सुमार 6,23,280 रुपया मोलाचे 49 ग्राम भांगराच्या वस्तींचेर हात साफ केलो. ह्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनात भारतीय दंड संहितेच्या कलम
305 आणि 331 खाला गुन्यांव नोंद जाला. चौकशे वेळार पुलिसांनी 2 फेब्रुवारी दिसा चिमला हांगासर रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या रविना सोनू हिका अटक केल्या. पुलिसांनी आरोपी कडल्यान चोरी केल्ले सगळे सामान ताब्यात घेतला आणि ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी चालू आसा. परदेशात काम करपी गोंयकारांच्या हक्काचो प्रश्न परतून एकदा मुखार आयिल्लो आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरोवन विदेशात काम करपी गोंयकारांक दोट्टे नागरिकत्वाची मागणी केल्या. प्रजासत्ताक दिसा संवसारीक पावंड्यार गोंयची अस्मिताय मनयतात जाल्यार प्रत्यक्षात गोंयांत जायत्या गोंयकारांक त्रास दितात आणि तांचे भारतीय पासपोर्ट काढून घेतात असो आरोप ताणें केलो. उदरनिर्वाह आणि देशभक्ती हांचे मदली एकाची निवड करची म्हणून गोंयकारांचेर बळजबरी करची अशी ठाम भुमिका विजय सरदेसायान मांडली. फोंडा ते मडगांव मार्गाचेर प्रवास करप्यांक महत्वाची बातमी आसा. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 566 आशिल्लो पोरणो बोरी पूल दुरुस्तीच्या कामा खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. PWD फोंडेच्या कार्यकारी अभियंतो कार्यालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण आयतारा 8 फेब्रुवारीक रातचे 8 ते सोमारा 9 फेब्रुवारी सकाळी 8 मेरेन हो पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात येरादारी पर्यायी मार्गाचेर वळयतले असोय आदेश जारी केलेलो आसा. नुव्या एका घरात चोरी करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या अर्जुन गायकवाड ह्या दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण सुनायल्या. आतां मेरेन चोरी प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या. चोरयेक गेल्ले भांगर गायकवाड हांचे कडल्यान जप्त केला. फाटल्या 11 डिसेंबराक ही चोरी जाल्ली. 4 लाखाचे भांगर चोरयेक गेल्ले. हेर चोरांचो सोद चालू आसा अशें पुलिसां कडल्यान कळटा आनी फुडलो तपास चालू आसा. मडगांव सध्या उदरगतीच्या नांवान लूट चलिल्ल्याचो आरोप आदलो नगरसेवक सावयो कुतीनोन केला. हे काम बेगोबेग थांबयलें ना जाल्यार न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल करपाची शिटकावणी सावयोन दिल्या. ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान एकाच रस्त्यार 3 टेंडर काडला असोय दावो ताणें केलो. मडगांव उदरगतीच्या नांवान लूट चलता असो आरोप आदलो नगरसेवक सावयो कुतीनोन केला. आपोलो विक्टर रेल्वे स्टेशन ते पॉवर हाऊस सर्कल दैव्यज्ञ हॉल ते खारेबांद मेरेनच्या रस्त्यार ब्युटिफिकेशना खातीर 11 कोटींचे प्रकल्प अर्द्या वाटेर थांबयला. आतां मेरेन एकाच रस्त्यार 3 वेगवेगळी टेंडरां काडिल्ल्याचो दावो सावयोन केला. RTI वरवीं मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पयल्या निवेदनांतले 60% काम पुराय जाला. मजगतीं गटार बांदपा खातीर आनी गाडये उबारपा खातीर नवे 2 टेंडर काडिल्ल्याची म्हायती सावयोन दिली. 1997 वर्साच्या न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन जाता असो आरोप सावयो कुतीनोन केला. मुरगांव म्हालांतल्या नव्यान उक्तावण जाल्ल्या नुस्त्या मार्केटाचेर नगरपालिकेचे सारके लक्ष नाशिल्ल्यान मार्केटाची वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. भाजी विकप्यांक खाशेली सुवात दिवन लेगीत ते आपलो माल घेवन चोपणाचेर बसतात. विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करची असो आरोप काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष नजीर खानान केला. नगरपालिकेक तांकां थंयसावन उठोवपाक जायना जाल्यार ती सुत्रां आपल्या हातीन दिवची अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. असल्या गंभीर स्थितीत नगरपालिका कितें पावल उबारतली काय हाचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष रावून लागलेलें आसा.
आगरवाडाच्या मिठागरा वाठारांतल्या मानसीची दारां मोडून मीठ वेपाऱ्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात. बेगोबेग दारांची दुरुस्ती करची अशी मागणी मीठ वेपाऱ्यांनी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर शिंपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यांक वांगडा वाठाराची तपासणी केली. तशेंच हो प्रश्न तडीक लावचे उतर लेगीत दिले. आगरवाड्याच्या मिठागर लागसार आशिल्ल्या मानसीचे दारां मोडून मीठ वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला अशें मीठ वेपाऱ्यांनी सांगले. बेगोबेग गेटी दुरुस्त करची अशी मागणी तांणी शिंपणावळ खात्या कडल्यान केल्ली. ह्या मागणे उपरांत शिंपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी केली. ह्या खेपे 8 दिसां भितर नवे गेटी बसयतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां. चोपडे आगरवाडो शिमेचेर एक व्हड अतिक्रमण प्रकरण उजवाडाक आयला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण दिल्लींतल्या कांय नागरिकांनी शिंपणावळ खात्याच्या निसऱ्याचेर बांदावळ बांदून अतिक्रमण केलां. हाका लागून थळाव्या लोकांक मिठागर मेरेन योग्य मार्ग वचपाक नाशिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांनी दिला. चोपडे आगरवाडो शिमेचेर शिंपणावळ खात्याच्या निचऱ्याचेर अतिक्रमण जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणी करतना निचाऱ्याच्या 300 मिटरा परस चड अंतराचेर अतिक्रमण करून निचारो आडोवपाचो यत्न केल्ल्याचें दिसून आयलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर.